नमस्कार. गोवा मिडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि गृहमंत्री अमित शाहची गाठभेट आटपून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राती दिल्ली सावन गोंयांत लँड जालो. गोयची उदरगत, प्रगती आणि मायनिंगा बरोबर बाकीच्या विशयांचेर चर्चा जाली म्हूण मुख्यमंत्री दाबोळे विमानतळार लँड जाल्या उपरांत गोयच्या मिडिया कडेन उलयलो. सर दिल्लीच्यान तुम्ही आयला कितें मिटींग बी जाल्ली जावं कितें विशेष कितें आसा गोंया खातीर? दिल्ली हांव उपराष्ट्रपतीक मेळ्ळा आनी होम मिनिस्टराक मेळ्ळा. सर मायनिंगाचेर बी जावं कसलें डिस्कशन जालें? विशयाचेर डिस्कशन जालें. होम मिनिस्टराच्या बरोबर A to Z गोंयचे सगळे वेगवेगळ्या विशयाचेर डेव्हलपमेंटाचेर गोंयचे प्रोग्रेस फुडें कसा ह्या सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन. सर मायनिंगाचो स्टँड कितें? मायनिंगाच्या विशय मायनिंग ऑलरेडी ऑप्शन आनी ते सुरू केले बाकीचे कंपनी. येस सर, थँक्यू सर. थँक्यू. कला अकादेमीचे कामाक टॅक्टोन बिल्डर्साक नॉमिनेट करपाची सुचोवणी कला संस्कृती खात्यानूच केल्ली. PWD मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. PWDचे ज्येष्ठ अधिकारी ट्रेनिंगेक आशिल्ल्यान ताका सगळी म्हायती मेळूना. अधिकारी आयले काय आपूण सगळी फायल पळयता. मुख्यमंत्री सांगता तशी कारवाय करता म्हूण काब्रालाचे शिनाल. राती कोलकातात जाल्ले आपले पयले ISL गेमीत FC गोवान ईस्ट बंगालाक 2-1 हारयले. FC गोवाची फुडली मॅच फाल्यां चेन्नईन FC आड जातली. कॅप्टन ब्रँडनान पयलो मारलो. बेडियान इंजरी टायमात दुसरो मारून निकाल लायलो. पयले जैतात FC गोवान 2 पॉयंट जोडले. सरकारी कामकाज जाग्यार हाडूंक आळशी स्टाफा आड ॲक्शनीक पावलां. कामचुकार स्टाफाचेर निवृत्तीपूर्व कारवाये विशीं कर्मीक खात्यान सचिव आनी खातें मुखेले सकयल रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह अश्यो 2 समित्यो नेमल्यात. 50 ते 55 वर्सांच्या वा सेवेत 30 वर्सां जाल्ल्यांचे कामाची समिती मोजमाप करतली. स्टाफाचे कामाचो नित्य नेमान रिव्ह्यू जातलो. सरकारी कामाची स्पीड वाडोवपाक आणि तातूंत पारदर्शकता हाडपाक भाजप सरकाराच्या तिसऱ्या टर्मात कांय म्हत्वाचे निर्णय कागदार येतना दिसतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामगिरी पळोवन कामचुकारांक अकाली निवृत्ती दिवपाचे सरकारान उलोवन दाखयला. मुख्यमंत्री एक सारक्यो शिटकावण्यो दीत आसा. आता कर्मीक खात्यान दुसरे कागदी पावल उखल्ला ते अशें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक CRSचेर घरा धाडपा विशीं कर्मीक खात्याचो ऑफिस मेमोरंडम. 50 ते 55 पिराय वा ज्या कर्मचाऱ्यांक सेवेत 30 वर्सां जाल्यात तांचे खातीर ऑर. ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो रिव्ह्यू घेवंक वर्साक 4 भागांनी वेळापत्रक तयार. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो नियाळ घेवंक तांचे CRS विशीं रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह अश्यो 2 समित्यो नेमल्यात. A ते C वर्गाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्यो रिव्ह्यू आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह समित्यो. सचिव आनी खाते मुखेल्या सकयल ह्यो दोनूय समित्यो आसतल्यो. रिव्ह्यू समिती एखाद्या कर्मचाऱ्याक निवृत्त करपा विशीं सुचोवणी रिप्रेझेंटेटिव्ह समितीक दितली. रिप्रेझेंटेटिव्ह समितीक 2 सप्तकां भितर आपलो निर्णय नेमणूक करपी अधिकाऱ्याक दिवचो पडटलो. नेमणूक करपी अधिकाऱ्याक ताचेर निर्णय घेवंक 2 सप्तकांचो प्राझ मेळटलो. ह्या आदेशा बरोबर खंयच्या कर्मचाऱ्याक घरा धाडपाक जाता ताचेर मार्गदर्शक तत्वां आदेशांतूच स्पश्ट केल्यात. म्हत्वाचें म्हणल्यार कर्मचाऱ्याचे प्रामाणिकते विशीं दुबाव आसल्यार घरा धाडपाचो. निष्प्रभ सरकारी कर्मचाऱ्याक अकाली निवृत्त करपाचो. हो आदेश जारी करतना कर्मीक खात्यान सर्वोच्च न्यायालयातले कांय निवाडे आदाराक घेतल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंय सरकारान प्रॉपर्टीचे वेव्हारांचेर स्टॅम्प ड्युटी वाडयल्या. 600 रुपया ते 5 कोटी वयर मोलाचे प्रॉपर्टीचे वेगवेगळे स्लॅब करून स्टॅम्प ड्युटीचे टक्केवारीन दर थारायल्यात. आदी लागू आशिल्ले स्टॅम्प ड्युटीत दर एक स्लॅबात पुज्य 50% वाड केल्या. तशेंच 5 कोटी वयर मोलाचे प्रॉपर्टीक नवीन स्लॅब तयार करून 6% स्टॅम्प ड्युटी लायल्या. नवे घरदार मातशे म्हारग पडटले. सरकारान स्टॅम्प ड्युटीक दर एक स्लॅबाक सरासरी पुज्य 50% वाड केल्या. नव्या टक्क्या प्रमाण स्टॅम्प ड्युटी अशी: 600 रुपया ते 50 लाख रुपया मेरेनच्या प्रॉपर्टीक 3% नवीन स्टॅम्प ड्युटी. आदी 3%च आशिल्ली. 50 लाख आनी 75 लाखा वयर नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4%, आदी 3.50% आशिल्ली. 75 लाख ते 1 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4.50% जाल्यार आदी 4% आशिल्ली. 1 कोटी ते 5 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 5% जाल्यार आदी 4.5% आशिल्ली. आनी 5 कोटी वयर 6% स्टॅम्प ड्युटी.
हो सरकारान नवीन स्लॅब तयार केला. RBI रेपो रेट वाडयतात तशी बँकांचे हाऊसिंग लोनाचे EMI पूज्य 50% वाडत असता. आता सरकारान स्टॅम्प ड्युटी वाडयल्या. नव्या घरदाराचे प्लॅनिंग करतल्यांच्या कपलाक आनी 4 आटयांची भर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आग्वाद हेलिपॅडा लागसार एकल्याचेर सुर्यान हल्लो करपी आनी पिडीत दोगूय बरोबरचे. बोवाळ आयकून कोणे तरी पुलिशेक आपयले. उपरांत जखमी सतीश रेड्डीक 108 GMCत व्हेलो. आरोपी अमित धवनाक पुलिसांनी भितर वडयला. सुवातेवेली ताची मोटारूय ताब्यात घेतल्या. दोगूय भायले कानोळे रिसॉर्टात कामाक आसताले. आयज दनपारां आग्वाद हेलिपॅड थंयसर 2 फ्रेंड ते तेंच्या भितर कितें तरी बाळचावाची जालें काय कितें जालें काय खबर ना. पूण एकल्यान जो अमित धवन आहा तेणें तेचो फ्रेंड कोण सतीश म्हणून तेच्यो सुरी मारली तेच्या फुडल्यान गळ्याक आनी फाटल्यान 2 कडेन तेणें वार केला आनी तो इंजर्ड जालो. हांगासर जे ट्राफिकाचे हे आसले पार्किंगाचे तेंच्यांनी थंय आवाज जाल्या बरोबर तेणें बोवाळ केल्या. उपरांत तेंच्यांनी मागीर पुलिशेक फोन केलो. पुलीस येयले हांगा आनी मागीर ताका 108 आपयली आनी ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. एक तो कोण मारला पळय तेची गाडी ते पुलिशेन अटॅच केला. रिसॉर्टान जो एक्यूज आहा तो एका रिसॉर्टान कामाक आसता. ही इज नॉट गोवन एंड द पर्सन हू हॅज बीन स्टॅब्ड he is also non-Goan and they know each other because they are involved in some business. So it is not a gang war or local gundaism. जे कितें पयशांक लागून तुमी कितें See, we are inquiring, we are interrogating accused person. So right now to disclose that motive, I am not in a position to disclose that motive. इतले मजगती कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो एसपीक मेळ्ळो. SP North. We went to his office in the evening at 4 o'clock and I had a meeting with him for 30 minutes and in that 30 minutes we discussed law and order situation in the coastal belt. The season is starting and there are so many non-Goans. You can call them migrants, you can call them in search of jobs, Indians who come down to go. So they come in search of jobs, त्यांचे police verification जायना. They come, they stay on rent. आणि आमचे गोंयकार कितें करतात तांकां काडटा आनी रूम भाड्याक दितात. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडते आग्वादच्यान. 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो गुजरातात समारोप जालो. 37व्यो खेळा सर्ती फुडल्या वर्सा गोंयांत जातल्यो. गोंयचे वतीन राष्ट्रीय खेळा सर्तींचो येजमानकेचो बावटो घेवंक खेळा मंत्री गोविंद गावडे समारोप सुवाळ्यांत माचयेर आशिल्लो. हे सर्तींनी सेवा दळांनी 56 भांगरा सयत 121 पदकां जोडून पयली सुवात, 138 पदकां जोडून महाराष्ट्राक दुसरी, 106 पदकां घेवपी हरियाणाक तिसरी सुवात, 4 कांस्य पदकां जोडपी गोंय मुळच्यान तिसरें, सकयल बिहार आनी सिक्कीम. पोर्तुगीजांचे राजवटीत उध्वस्त केल्ल्या ऐतिहासीक स्थळां विशीं म्हायती पुराभिलेख खात्यान लोकांकडच्यान मागल्या. लोक NGO वा संघटनांनी ही म्हायती संबंदीत डॉक्युमेंट वा फोटो पुराव्या सयत 30 नोव्हेंबर मेरेन दिवची म्हूण पुरातत्व खात्याची भौशीक नोटीस. ऐतिहासीक दायज स्थळांचो मोठ्या प्रमाणात पुनरुद्धार करपाची येवजण. पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ली देवळां स्मारकां परत उबी करूंक 20 कोटींची खासा तरतूद करून सरकारान काम सुरू केल्लें. पुरातत्व नोंद नाशिल्ली पोरणी देवळां स्मारकांची वळेरी करपाचें काम चालू जाल्लें. आता खात्यान लोक NGO आनी संघटनांकडच्यान म्हायती मागल्या. आमी एक एडवर्टायजय केल्लो आसा की आमकां इनपुट्स जाय म्हणजे पुर्तुगीज तेंपाचेर पुर्तुगीजांनी आमचे टेम्पल्स आसता किंवा रिलिजियस स्ट्रक्चर्स जे डिमॉलिश केल्ले ते स्ट्रक्चरांचे कितेंय जर प्रूफ आसा एविडन्सीस जाल्यार ती रिस्टोर करपाची आमची एक स्कीम केल्ली. सो जे अशे स्ट्रक्चर्स आसतले आनी एविडन्स जांचे आसा की पुर्तुगीजांनी अत्याचार करता आसतना
रिलिजियस स्ट्रक्चर मोडले ताचें रिस्टोरेशन करपाचें काम खातीर हें केल्लें आसा. 200-400 वर्सां जाल्ली पोन्नी देवळां सरकार बांदपाक घेता काय म्हूण लोक विचारपाक मंत्र्याक मेळ्ळे. मात सरकार खंय फक्त पुर्तुगीज तेंपार उद्ध्वस्त केल्ली देवळां बांदतलो म्हूण सुभाषान स्पश्ट केलें. हांव परत एक फावटी क्लॅरिफाय करतां, देवळां 800 वर्सांची 400 वर्सांची आसले म्हणून न्ही. आमी रिलिजियस स्ट्रक्चर्स म्हणटात जे स्ट्रक्चर्स पुर्तुगीजांनी डिस्ट्रॉय केले हे एविडन्स मेळ्ळे स्ट्रक्चरांक परत एक फावटी रिस्टोरेशनां मेळटलें. सो जी 200 वर्सांचे पयलींचे देवूळ आसा तें बांदपाक जाय अशें खुबशे म्हाजे कडेन येता पर्सनली की आमचें देवूळ आसा तें खूब ओल्ड. पूण ज्या देवळाचेर पुर्तुगीजांनी अतिक्रमण करून ताची मोडतोड केली अशें जेन्ना एविडन्स मेळना ते स्ट्रक्चर्स परत रिस्टोर करपाक मेळना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. कर्नाटकाचे शिक्षण संस्थांनी हिजाब बंदी लागूच. हिजाब बंदीचेर सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठाचो विभाजीत निवाडो. न्यायाधीश गुप्तान हिजाबवाल्यांची याचिका न्हयकारली जाल्यार हिजाब हो ऐच्छिक पर्याय म्हूण न्यायाधीश धुलियान कर्नाटक सरकाराचो बंदी आदेश न्हयकारलो. प्रकरण सरन्यायाधीशा कडेन पावला. ते 3 जुइजांचे वा मोठ्या खंडपीठा कडेन वचपाचे. दाबोळे देंवतल्यांक प्रवासाक वेगवेगळे पर्याय दिले ना जाल्यार हो विमानतळ बंद पडूं येता म्हूण दाबोळेचो आमदार मंत्री माविनाची शिटकावणी. मोपा ॲप बेस्ड प्रीपेड ओला उबर रेंट अ कॅब अशे वेगवेगळे पर्याय आसतले. दाबोळेचे टॅक्सीवाले प्रीपेड आनी ट्युरिस्ट टॅक्सीच घेवन बसल्यार कांय खरें ना. माविनान दाबोळे टॅक्सीवाल्यांची बसका घेतली. मोपा जावन आसा एक प्रायवेट एअरपोर्ट वे दे विल बी अ चॉयस. ते लोकांक चॉयस दिवपाक सोदतात. ती ॲप बेस्ड टॅक्सी आसून दी, प्रीपेड आसून दी, रेंट अ कॅब आसून दी, ओला आसून दी, उबर आसून दी, गोवा मायल्स आसून दी, व्हडल्यो कंपनी ते हाडपाक करता. म्हणजे वर्ल्ड क्लास चॉयस म्हणटा ते, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट आनी अ प्रायवेट एअरपोर्ट. हे परिस्थितीन म्हाका भीती पडल्यार दाबोली उरतलो काय ना. ॲप बेस्ड एकूय टॅक्सी ना, ॲप बेस्ड सर्विसीज ना दाबोली, ओन्ली प्रीपेड टॅक्सी, जाल्यार कोण येतलो दाबोली? फाल्यां दे वील प्रिफर टू गो टू मोपा. एअरपोर्टार देंवतल्यांक येवच करूंक वेगवेगळे पर्याय आसचे म्हूण खंय हायकोर्टाची ऑर्ड आसा. आमकां एक आदेश दिला हायकोर्टान, देर हॅज टू बी अ चॉयस टू द ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, टू द कस्टमर. म्हणजे कितें, तुगेले फकत प्रीपेड आनी ट्युरिस्ट टॅक्सी चलपाना म्हूण, आनी कितें तरी चॉयस एज वेल एज मिडियम इंट्रस्ट. तुमी कितेंय म्हणा की तुमी तरी एपाचेर येवपाची प्रयत्न करना जाल्यार तुमी शेणटले. गोवा मायल्स ही खंय रियलिटी. पण गोवा मायल्स इज अ रियलिटी. इट इज सायन्ड फॉर 25 years विथ टुरिझम डिपार्टमेंट. एक ॲप आहा ती आमी सद्या यूज करया. गोवा मायल्सान खंय टॅक्सीवाल्यांक एक्सचेंजात 100 EV कार घेवंक हातभार लावपाचें उतर दिला. 100 सुमार टॅक्सी ते इलेक्ट्रिकल बेस्ड व्हेकल करतले, EV करून दाखयतले म्हूण. वॉट इज द ओल्ड कार ऑफ देअर्स दे वील टेक इन एक्सचेंज एज सीड कॅपिटल. बाकीचे लोन मेळटले ऑन इजी टर्म. हे सुद्दां तांकां सांगिल्लें आसा. सो इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर देम. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. दाबोळे अभिषेक इंजिनियरिंगान जुवारी न्हंयत अतिक्रमण केलां तें मोडचें. सुवात आशिल्ली तशी करची म्हूण सुप्रीम कोर्टाची ऑर्ड आसा. इतले जावनूय GCZMA कांयच एक्शन घेना म्हूण चिखले विलेज एक्शन कमिटीन इश्यू केला. कोर्टाचे ऑर्डी प्रमाण बेगोबेग कारवाय करची नाजाल्यार GCZMA आड कोर्टात वचपाची शिटकावणी. हे पळय जे डिसिजन पळय गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन दिल्लें अभिषेक इंजिनियर्साच्या विरुद्ध, रेस्टोरेशन ऑफ तांचें इलिगल रिक्लेमेशन केल्लें, हें 2016 हें डिसिजन येयल्लें. तो सुप्रीम कोर्टांत गेल्लो. सो 24 तारखेर सप्टेंबराचेर सुप्रीम कोर्टान ताचे अपील भायर मारली आनी आयज रस्तो ओपन आहा की गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आपणाचें डिसिजन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. In the letter, we have already told them that if you fail to implement the decision, we will take necessary appropriate decision against them. We now call upon the Goa Coastal Zone Management Authority to implement this order of the Honorable Supreme Court of India at the earliest, without any further delay. The activities carried out are harmful to the environment
and to the ecosystem in the river Zuari in the Shikalim Bay. काणकोणच्या शाळांनी भुरग्यांक उपाशी उडोव नाकात. मिड डे मिलाक कितें लागता तें आमी दिवंक तयार आपाचो ADAIक प्रस्ताव. काणकोणा कांय गांवच्या शाळांनी मिड डे मील बंद पडला. 2-1 हजार भुरग्यांचे पोटा पाण्याचे हाल म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. सरकार दिता तो रेट कॉन्ट्रॅक्टराक परवडना. आप म्हणटा रेटूय वाडोवन दियात. जी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो करतालो तांकां ताणें क्लियर कट सांगला की द मनी वीच इज बीन गिवन जो पयसो तांकां मेळटा 6 रुपया 11 पैसे पर भुरग्या प्रमाणे मेळटा तो पयसो तांकां इज नॉट इनफ. मागीर ताचे फाटल्यान लेबर आसा ताचे फाटल्यान ट्रान्सपोर्टेशन आसा म्हणून ताणें तें काम सोडलें आनी ताच्या नंतर 1800 भुरगीं आतां स्कुलान उपाशी उरता. आमी आज ADAन आयिल्ले हांव तांच्या कडेन कालूय उलोवन गेल्लो. ताणें आमकां डिटेल सिच्युएशन सांगलें. ताणें सांगलें की आमी ह्या परिस्थिती बद्दल एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळयलां. आमी आमचे थळावे आमदार आनी गोंयचे जे सभापती आसा जो आमचे विधानसभेचे तांकांय कळयलां पूण अजून ताचेर सोल्युशन येवना कित्याक कोणूच तें घेवपाक तयार ना. आमी तांकां हें सांगपा आयलां की जे सामान तांकां जाय भुरग्यांक उपाशी न दवरपा खातीर तें आमी प्रोवायड करता. आम आदमी पार्टी गोवा वील प्रोवायड इट. तांच्यांनी आमकां लिस्ट दिवचें तांकां कितें रिक्वायरमेंट आसा तें सांगचें. गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा जो 6 रुपया 11 पैसे आसा त्या 6 रुपया 11 पैशांनी खंयच्याच भुरग्याक न्यूट्रिशियस फूड मेळपाक शकना. केप्यां पारोड्या चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थाना कडेन वचपी रस्तो फुटिल्ल्यान सामको धोक्याचो जाला. शेजारच्या राज्यांतल्यान दर्शनाक येवपी लोक आनी पर्यटकांक पेड्ड्यार रस्त्याची कटकट. रस्तो फुटिल्ल्यान बॅरिकेड्स घालून मोटारींक वाट बंद. सरकारान रस्तो बेगीन जाग्यार घालचो म्हूण लोक मागता. केप्यां पारोडेचे चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान ही महत्वाची देवा धर्माची सुवात. थंय येवपी गोंयकार तशेंच गोंया भायले भावीक असतात. थंय ट्युरिस्टूय मोठ्या संख्येन येतात. मात देवस्थाना कडेन वचपी रस्तो हो असो. उटंगराच्या हुवारांत रस्तो फुटल्यार कितले म्हयने जाले. मुख्यमंत्री पासून रस्तो फुटला म्हूण बुलेटीर बसून दर्शनाक वचून आयलो. रस्त्याक मात अजून सरकारी कॉन्ट्रॅक्टराचे दर्शन जायना. 5 महिने जाले आमच्या देवस्थाना कडेन वयता आसतना एक रोडाचें डिजास्टर जाल्लें आनी तेका लागून एक लोकांची सेफ्टी म्हणून आमी रोड ब्लॉक केल्लो आनी लोक आमचे एन्सेस्टर जी वाट आहा पांयवाटेन चलोनय बी खुबशे लोक येताले आनी हांगा फक्त मोटरसायकल आमी सोडटाले. सो गव्हर्मेंटा कडेन हो प्रपोजलय गेल्लो आसा आनी एक काम बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय. हांगा सगळे इंडिये साकून लोक येता आनी एक मोठें देवस्थान सो लोक खुबशे येवन परते पांयांनी परते वयता. हे ट्युरिस्ट कर्नाटकासान आयल्यात. तांकांय हो प्रकार नवोच. हांव कर्नाटकाच्यान आयलो. चंद्रेश्वर भूतनाथ स्पेशल दर्शन करपाक आयलो आतां. पळयलें रे हांगा गेट घालून दवरला आनी कोणाकच सांगू ना अशी कितें प्रॉब्लम कितें थंय बी सांगना. हें कितें पयलें रिस्ट्रिक्शन दिवका न्ही आमकां अशें असा प्रॉब्लम आसा म्हणून. हांगा इतले हितून आमी आतां हांगा टॅक्सी करून आमी हांगा आयले. हांगा पळयलें आतां तेणी गेट घालून दवरला. स्थानिकाची तशीच मागणी आसा की हे काम सरकारान बेगीन लक्षांत घेवन करचे. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर गुडी पारोडा साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.